केसरवाल केळशी ह्या गांवान आहा आनी आयज हांवें फावंडेशन स्टोन घातला। आयज ओपन स्पेस ही स्टेज प्लस पेवर्स आयज हे काम घेतलेलें आसा आनी तेजे एस्टिमेट 15 lakhs आसा। सांगपाचें म्हणल्यार हें काम घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार आमचो हिंगा जायतो लोक हिंगा एरियाक रावता आनी म्हाका राधेशान हें दिलें की काम स्टार्ट कर म्हूण हिंगा हें आपल्याक सारकें गरजेचें म्हणून लोकांक सगल्यांक जायती प्रॉब्लम जाताले हिंगा ओपन स्पेस तांकां जाय ते भशेन कितें फंक्शन करूंक मेळनासलें। सो हांवें तें म्हाज्या हातीन घेयलें आनी जायती पयलींचें पेंडींग तेंगे तो हें आहा करपाक जाय आसलें तांकां तें एनओसीक लागून मातशें तें उरलें पेंडींग आनी आयज तें हांवें तें झेडपी लेवलाचेर हेजेर तें काम घेतलेलें आसा आनी 2 वर्सां जालीं हांव तेंचे प्रोग्रामां येता। तेंचो नवरात्री प्रोग्राम जाता ती एवरी टायम पेंडल घालून आनी हें करून ते प्रोग्राम करताय। सो म्हाका जाय आसलें तेंकां खंय तरी एक डेवलपमेंट काम हें करून तेंकां तो एरिया करून दिवपाक तेंगे तें फंक्शन करपाक भुरग्यांक पासून खेळपाक आनी आयज तें सक्सेस जाल्लें आसा आनी आयज म्हाका दिसता हें बेगीन काम कंप्लीट जावन तेंकां तें हें करपाक फायद्याक पडटलें अशें। पुरा हाजीर आसात केसरवाल वॉर्ड नंबर। सो आयज हांव आमच्या मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा। ताणें जायतोसो वावर आमच्या केळशी गांवान केल्लो आसा आनी आयज हो डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस ताणें हातीन घेतला विथ गेट पेवर रोड्स स्टेज आनी ताणें जायतो बरोसो वावर केल्लो आसा। So this job is not easy, but she personally goes to the departments, follows up. If you ask her what is the procedure, she knows from head to toe. Good. So she is a great leader and she has done excellent job and we all are proud of her. So I wish her all the best and may God bless her. Thank you. दिसली की जे आमच्या वाड्यार इतली वर्सां जाली की कांय डेवलपमेंट जायना कांयच ना आनी सामकें आमकां जी जाणटी कोण आसा तांकां बसपाक जागो नाशिल्लो। सो आयज मनान इतली खुशी जाता की आमची जी मॅडम मर्सियेना ही आमचो एंटनी सर आमची पंचायत मेंबर्स सगळे हेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिवन आयज इनॉग्रेशन केलें मनांतल्यान आमकां खूश दिल्ले सगळे लोकांच्या वाटेंतल्यान आमी थँक्यू म्हणटा हे मिडिया तर्फ। सो थँक्यू सगळे आनी हय आमच्या एरियांतलो आनी हांगा जवळ जवळ 50 ते 60 फॅमिलीजान हांगा प्लॉट्स घेतलेले आसा आनी ही डेवलपमेंट हांवेंच केल्ली आनी त्या नंतर कितल्योश्यो गोश्टी जायत गेल्यो। सो ज्या प्रमाणे परिशद जिल्हा परिशद केळशी पंचायत कोणी गव्हर्मेंटचं कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार ऑलवेज प्लॅनिंग जेन्ना करतात तेन्ना ओपन स्पेस म्हणून दवरतात आनी ती ओपन स्पेस इतलेच खातीर दवरतात की थंयसर लोक येतो रावपाक तांकां खंय तरी विरंगुळो करपाक आपल्याक जागो जाय भोंवपाक बसपाक जाणटे मनशांक सगळ्यांक आनी ह्यो ओपन स्पेस टावन प्लॅनिंगच्या हेच्या प्रमाणे जातात आनी ती कितली एरिया त्या प्रमाणे जमीन दवरची पडटा त्या प्रमाणे हांवें दवरली आनी ती त्या प्रमाणे ती प्रत्येकाक त्याचो उपयोग करपाक जाय। पण शेवटी खर्च करपाचो आसा जाल्यार ज्यो गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो जातकच जाता। हांगा कशें आहा की जे लोकांनी पयलीं प्लॉट कोणी घेतले ते कितलेशे लोकांनी ते आनी कोणाक विकल्या। सो म्हाका एक्झॅक्टली त्या लोकांचो नवीन कोण आयल्या तेंचे म्हाजे कडेन तालुकात ना म्हाका तांकां वळखय ना पण शेवटी मॅडमीन एक डिसिजन घेतलें की हांगासरले जितले ओपन स्पेस खंय हांगा आसूं दी खंय आसूं दी त्या जाग्याचेर डेवलपमेंट करपाक जाय आनी डेवलपमेंटा खातीर पयशाची तिणें तरतूद करून घेतली। ते 15 लाख रुपया हांगा खर्च करतले त्या दृश्टीन ते पेवर बिवर घालून सगळें वेवस्थीत सो प्रत्येक हांगा रेजिडेंशियल लोक रावतले त्या लोकांक हो एक एंटरटेनमेंटचो जागो जातलो आनी तेंच्या तकलेन सुद्दां येवपाचें कारण आसा की नवरात्रीक त्यांनी 2-3 नवरात्री ती येता हांगा आनी तेन्ना पळयतकच ते माटव घालतात हें घालतात त्या प्रमाणे ते मनाक तिच्या म्हाका दिसता बरें दिसूंक ना की बाबा हें दुसऱ्या सो आपली एक स्पेस आसतना त्या स्पेसीचेर एक नॉर्मल जागो जर तयार जालो कारण दांडिया खेळपाक जागो बरो जाय। दांडिया खेळपाक आज दांडिया पयलींचे जे 50 वर्सां पयलीं आसले तशें उरूंक ना आज घराघरांनी पावल्या जशी क्रिकेट घराघरांनी पावल्या तशी गरबाचे जेन्ना सुरू जाता तेन्ना प्रत्येक बायल मनशाक खेळींशें दिसता आनी दादल्या मनशाकय खेळींशें दिसता आनी त्या दृश्टीन पळयल्यार ही एक उदरगत जी ह्या जागेची जाल्या त्याच्या खातीर तुका काँग्रेच्युलेट अभिनंदन तुजे कडेन परबी दिवपाक जाय। तशेंच सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच सगळे लोक तांकां परबी दिवपाक जाय कारण एक वेगळ्या दृश्टिकोनान ही जागा तयार जाल्या। ह्या जाग्यार जाल्यार तशें आनी एक 2 जागे हांगा आसात ओपन स्पेस म्हाजी तेच्या खातीर नो ऑब्जेक्शन दिवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना पण ते वेवस्थीत करपा जाय
मागून घेतलें आनी तशें दवरलें ना. तुम्ही केला म्हणटकच त्या खातीर तुमचे बरें म्हणपाक जाय आनी सगळ्यांचे हांगासरले रेजिडेंट जे आसात त्या लोकांक हांव परबी दिता, कित्याक ह्या जाग्याचेर फुडलें कितें करपाक जाय म्हाजो तुमकां सहकार्य सगळें आसतलें. तेची काळजी करपाची गरज ना, कारण शेवटी आमी कितेंच हांगासरलें तकलेर घेवन वचपाचें ना, तें सगळें हांगाच सोडून वचपाचें. नंबर 4 केसरवाला हांगा आसा. निकतोच आमी नाल फोडून आमी हे ओपन स्पेसाचे डेव्हलपमेंट करपाचें काम सुरवात केल्या. हे कामाक जायते वर्सां ते आशेताले हिंगा डेव्हलपमेंट करपाक, हिंगा एक संदी सगळे जाणटे कोणाक हिंग बसपाक, हिंगा टायमपास करपाक. सो तांचें एक मन आशिल्लें तें आज शांत जालें. मिर्सियाना मॅडम जिलाचेर ते काम घेवन फुडाकार घेवन हें काम केलां. आनी केलोसी गांवांत जायती मॅडमीन कामां केल्यात आनी जिलाचेर. जशें हांव सांगपाक गेल्यार वॉर्ड नंबर 2 तेणी साको केला, वॉर्ड नंबर 3 रिटर्निंग वॉल केला, तसो एक रस्तो केला. वॉर्ड नंबर 4 गोळीवाड्याक एक रस्तो केला आनी आयज हें काम चालू केला. तेच भाशेन वॉर्ड नंबर 5 तेणें एक रस्तो केला. वॉर्ड नंबर 6 तेणें पेवसाचो रस्तो केला आनी वॉर्ड नंबर 7 निकतोच आयज पेवसाचें काम सुरू जावचें आसा. सो हांव मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा.